मार्काप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 9. उपरांत तो तांचे लागे म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा हजार असलेल्या मोदले थोडे देवाचे राज्य पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर मोरान साक्षीनांत. जेजूचे रुपांतर. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे आंग वस्तूर इतले जळजळीत धवे जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोनकाराक तशें करूंक असाध्य, कित्याक तितले धवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी 3 थंब बांदया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपान घालें आनी कुपांत थावन एक थाळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्ट करून भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येताना तांणी पळयल्लें ते मनशा पूत मेल्ल्यांतलो जिवंत जायसर कोणाक कळयनाये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी हीं उतरां घट्ट मोतींत व्हेलीं, पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करताले. शेकी तांणी ताका एक सवाल केलें, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात तें कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलिया पयलो येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा. तर मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय आनी सर्वांनी ताची बेपरवा करूंक जाय म्हणून ताचे विशयांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तें कितें? पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळच येवन जाला आनी ताचे विशयांत पवित्र पुस्तकी सांगला त्या प्रमाणे जाय तशें तांणी ताका चलयलो. देंवचार लागल्या एक भुरग्याक जेजू बरो करता. आनी ते हेर शिसा लागीं फाटीं येत आसतना लोकांचो जमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करून आसलेले तें तांणी देखलें. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सकड आजाप जालें आनी धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करून आसल्यात? म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवचार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशी हाडला. तो ताचेर आयिल्ल्या क्षण ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंड ओंकता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता.
त्या देवसाराक भायर घाला म्हूण तुज्या शिसा लागीं हांवें परतलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, ये अविश्वासी संतथे, केदळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. ताणें ताका हाडलो. जेजूक पळयलोच देवसारान त्या भुरग्याक उसांबळ केलो आनी ताका धरणेक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळोन फेंड ओंकतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप थावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान थावनच. ताचो नास खरे जाय म्हूण तवळ तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरन आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सत्मंतेल्याक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखां घळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सत्मंता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आधार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरोन आयलोलो पळोवन जेजून देवसाराक बेश्टावन म्हळें, भेऱ्या आनी मोन्या देवसारा, ताचे थावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फर्मायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वोडी काडीत देवसार ताचे थावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की साबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबो रावलो. घरा वेतच जेजूचे शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. जेजू आपल्या मरण आनी जिवंतपणा विशयांत नव्यान उलयता. थंय थावन भायर सरन ते गलिलेयांतल्यान उतरताले. ते वेतात ते कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो, मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातांत दिताले आनी ते ताका जिवेशे मारताले, पूण जिवेशे मारताच तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतालो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय तांणी धैर्य घेतलें ना. सक्टावरन व्हड कोण? ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावताच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्ले. तेव्हा तो बसलो आनी भारांक आपणा सरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर
ताने सक्टांच्याखी निमाणो जायसय आनी सक्टांचो साकर जायसय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदेगांत ताणे उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नावे घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. आमचेर विरोध ना तो आमचे पक्षेचो. जुवान ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजे नावी देवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारले. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान असर्या करून दुसरेच घडये म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावधार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगता, ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. पातकाचे संदर्भ सुकयसय. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. 2 हात आसोन येमकोडाच्या पालवानांत तसल्या उच्यांत तुका उडोवचे प्रास. 1 हात आसोन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. 2 पांय आसोन येमकोडाच्या उच्यांत तुका उडोवचे प्रास. थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसोन येमकोडाच्या उच्यांत तुका उडोवचे प्रास. एकच दोळो आसोन तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय, पूण मीठच आळणें जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचे थंय मीठ आसूं दी. तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. आमेन.